Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. हॅलो इष्टानो आणि इष्टिनीनो आणि वेलकम टू जस्ट इमॅजिन. इष्टानो, कंपेर करीत जाल्यार फाटलो आठवडो खूब बरो आसलो आनी बरो गेलो. खूब बरें दिसलें. नॉट बिकॉज पेट्रोल प्रायसीस 2 रुपयान देंवले, बट बिकॉज अभिषेक बच्चनाक चली जाले. गोंयान पयल्याच फावटी रग्बी टुर्नामेंट जाता. सैफ करिना आणि रितेश जेनेलिया फुडल्या वर्सा लग्न जातली. मिस गोवा 2011 ही सौंदर्यवतींची स्पर्धा आसलेली. लुइजन फालेरो GPCC प्रेसिडेंट करता खंय. चर्चिल तिकेटूच नाका म्हणटा. NCP आपणाक 4 सिटां पुरो म्हणटा आनी 4800 गव्हर्मेंट वॅकन्सीज क्रिएट जावपाची आसा. बरें, फाटलो वीक बरो आसलो. Just imagine. इश्टानो, जुवारी ब्रिज इन डेंजर खंय. गजाल सिरियस आसा. जुवारी ब्रिजाक खंय क्रॅक पडला आनी तो जर टायमार सारको करूंक ना. सारको करपाक जाय तो. जुवारी ब्रिजाक क्रॅक पडला, ताचें कारण कितें? डेली त्या ब्रिजा वयरसून दिगंबर कामत, चर्चिल आलेमांव, जोकी आलेमांव, आलेक्स सिक्वेरा, आलेक्स रेजिनाल्ड हे वतात. मिकी पाशेको वता. पण हितूंतल्या एकट्याकूय खबर आसचेना की कारण कितें तें. ते वयतात म्हणून क्रॅक पडूंक ना. बेश्टेच कितें रॉंग. मागीर कितें? इतले VVIP मनीस ज्या ब्रिजा वयरसून डेली यो वच करता, त्या ब्रिजाक क्रॅक पडला जाल्यार बेगोबेग तो सारको करपाक जाय. आमचें सोड, आमकां आम आदमी फेरीबोट आसाच. चर्चिल हेलिकॉप्टर घेतलो. हे बाकीचे बाबडे कितें करतले? Just imagine. किंगफिशर एअरलायन्स सध्या फिनान्शियल क्रायसिसान सापडल्या. विजय मल्ल्या सध्या ह्या बँकेकडे त्या बँकेकडे नवे रीण घेवपाक तो फावटी मारीत आसा. सो ह्या वर्सा किंगफिशर कॅलेंडर ना, तर तें आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. कॅलेंडराक कितें करपाक जाय. बरें, हांव म्हणटा, अरे पिशा विजय मल्ल्या इतले कित्याक खटपटी करता? अरे आमकां विसरलो? आमकां एकूच उलो मारचो आसलो. तो एक उलो. आमी गोंयकार तुका 10 दिसां भितर ह्या क्रायसिसासून भायर काडटा आसले. अरे विजय मल्ल्या, हाच्या पयलीं तुका किंग ऑफ गुड टायम्स कोणें गेल्लो? आमीच. ब्रँड चेंज करपाक आमकां 1 मिनीट सुद्दां लागचें ना. पण तितलो स्टॉक तूं प्रोवायड करूं शकता ही तुका कॉन्फिडंट आहा काय म्हणटा. नाल्यार आमी तुका भायर काडटा. बरें इश्टानो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकाराचे चलयेक गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळें आनी घे म्हणून बोवाळ जालो. बेश्टेच बोवाळ करीत आसता ते. तातूंत हांव वचना आनी तें हांव सांगिना कितें तें. बट डिस्पायट ऑफ अ रिक्रुटमेंट कॉन्ट्रोवर्सी, डायट स्पेशलिस्ट आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकाराची चली हे सामकें कूल आनी काम आसा. तसो ते एक वेळ डायटूय घेता आसतले कूल आनी काम रावपाक, कित्याक ते डायट स्पेशलिस्ट. सॉरी बाबू. Just imagine. Meeta, we have heard that you are looking after the diet of your father, our explosive sports minister Babu Asgaonkar. You know, he is a man of few words. चड केन्ना उलयत ना. Did you had a long conversation with him on this diet issue? Did you? You can see I had a very small, very short chat with him. Okay, yeah. Actually, बाबू आजगांवकर म्हणजे ॲक्च्युली हांव म्हणटा की तेच्या जेवणान अशें तिखट मिरच्यो, हुमण तिखट, तांबडेत, मिरसांगेचे काणकोणचे मिरसांग मेळटा पळय ते बी, भाजलेलें नुस्तें आनी अशें तिखट जें आहा पळय तें म्हणजे कॅन्सल कर गो डायटांतले. ही इज व्हेरी ही हॅज व्हेरी हाय टेम्पर. तापता तो सामको रगडो. हे डायट मातशें कॅन्सल केल्यार तो मातसो कंट्रोल जावं शकता. So when he came over here, we actually spoke about the eating habits. I think he should cancel his breakfast, lunch and dinner. मागीर तो सारको एक म्हणजे कूल काम जावं शकता. This is what I'm also trying to implement over here. Yeah, please. Elections are approaching now and your father and our sports minister has to be fit for campaigning. I'm here to do my job. I'm here to do my job. So I know what exactly I'm doing. Somebody comes in for a diet consultation
I will never think of something else. I know what that person wants. Why is he here and what is he asking me to do? Oh, somebody came here for diet consultations. कोण आयलो तुका distract करपाक? I am not distracted like that. Your daddy gets distracted very fast. म्हणजे we have saw that in assembly. रोकडो distract आणि स्पोर्ट्स सिटीचेर जर कोणें कितें विचारलें जाल्यार मागीर सांगूच नाका ही गोज बस ही जस्ट गोज बस. Are you promising us that in coming days we will get to see a cool, calm and composed Babu Asgaonkar? Do you promise that? Yes, of course. Thanks a lot. Yeah, tuka sudda thanks for interview. Just imagine. इश्टानो BCCI आनी डॉमेस्टीक लेवलार खेळपी प्लेयरांचेर ड्रेसिंग रुमान मोबायल यूज करपाक बंदी घाल्या. सो ड्रेसिंग रुमान प्लेयर मोबायल वापरूं शकना आतां. प्लेयर्स सामके बेजार जाल्या. ते म्हणटात अरे मोबायल जॅमर्स लायात पण मोबायल बॅन करूं नाकात. आमकां केन्नाय आधार कार्डाचे SMS येवं शकता. आधार कार्डाचे नंबर आतां SMS करतले न्हू. सो त्या खातीर प्लेयर म्हणटा सारके बेजार जाले आनी प्लेयर सद्या ते पेजर्स मेळटा काय म्हणून सोदता मार्केटान उपलब्ध आसा काय म्हणून पळयतात. पेजर्स परत एकदा. गोंय ह्या वर्सा आपल्या स्वतंत्रतायेची गोल्डन जुबली मनयता आनी सरकाराचें धोरण अशें आसा की प्रत्येक सरकारी कामान स्वातंत्र्य सैनिकांक इन्वॉल्व करून घेवपाक जाय. ओ म्हणून पोर्तुगीज पिक्चरान इफी स्टार्ट करता ह्या वर्सा दिसता. मागीर स्वतंत्र सैनीक इन्वॉल्वमेंट कळ्ळें तुमकां. रॉंग कमेंट जाल्यार सॉरी बेश्टे. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक खंय जीवन शाहरुख खान येतलो तर क्लोजिंग सेरेमनीक सावथाचो सिंगम सुर्या येतलो. रजनीकांत कितलो बरो पळया. ताणें कितें सांगलां खबर आहा की उक्तावण सुवाळ्याक शाहरुख खान जर येवंक पावलो ना लास्ट मुमेंट तेंची विकेट जर उडयली जाल्यार आपणाक फक्त एक फोन करा. आपूण तामिळनाडून थंय एक फस्को पेटयता आनी रवींद्र भवनान आपोआप दिवले पेट्टले. म्हणजे थंयसून तो इनॉग्रेशन करूं शकता. रजनी कॅन डू एनीथिंग. कितें करूं शकता. इश्टानो आमचो पयलींचो प्रेसिडेंट भारत रत्न आनी मिसायल मॅन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांकां खंय न्यूयॉर्क एअरपोर्टार दुसऱ्या फावटी हाडायलो आनी तांची खंय झडती घेतली बॅगांची बी. म्हणजे इंग्लिशीन ताका फ्रिस्क एट द एअरपोर्ट म्हणटात. अख्ख्या जगाक हाचो राग आयला पूण लोक अजापान आसा की कलाम सरान आजून मेरेन एका उतरान कित्याक आपलो राग उक्तावंक ना. वेल जस्ट इमॅजिनाक अशी बातमी मेळ्ळ्या लेटस्ट की तो सद्या वॉरफूट लेवलाचेर जगातलें सगळ्यान डेडलियस्ट मिसायल तयार करपाक लागला आनी ते बी फेसिंग टुवर्ड्स न्यूयॉर्क. आतां इश्टानो तुमी CMाक न्हू तर गव्हर्नराक सुद्दां तुमी त्रास दिवं शकता. गव्हर्नर आतां एक पब्लीक ऑथॉरिटी. गव्हर्नर आतां RTI एक्टा भितर पडटा असो निवाडो हायकोर्टान दिला. ह्याच खातीर पर्रीकर खूश दिसता ह्या दिसांनी. तुमी पळयला सारके ग्लो येयला तोंडार. हांसून उलयत दिसता. बरें पेट्रोल 2 रुपयांनी देंवलें. कितली म्हणून पदयात्रा करतलो. रॉंग मिनींग घेवं नाका आतां प्लीज. पेट्रोल म्हारग म्हणटकूच तूं कितें करता आपली गाडी घरा दवरता आनी मागीर चलत वयता पसऱ्या लागीं खंय असो. आनी आमच्या आम आदमीच्या भाशेन ताका आमी पदयात्रा म्हणटा न्ही. जाल्यार ताचो आनीक बेश्टो कितें अर्थ बी काडचो न्ही हां कोणें बेश्टो. हांव केन्नाय इमॅजीन करता पदयात्रा हें चर्चिल कशें कितें म्हणटलो. आतां परत रॉंग मिनींग घेवपाचो ना. तुमकां संवयच जाल्या. पदयात्राक चर्चिल पदयात्राच म्हणटलो न्ही आनीक कितें म्हणटलो. बरें चर्चिल म्हटल्यार चर्चिल याद जाली फाटल्या दिसांनी दिगंबर वयता आनी चर्चिल CM जाता म्हणून बरोच बोवाळ जाल्लो. पळोवया चर्चिल कितें म्हणटा ते. Just imagine. चर्चिल बाब तुवें आमकां पणजेन ऑक्टोबर म्हळ्यार रस्ते तयार करून दिता म्हणून सांगलेलें. फुंय रे रस्ते फुंय रे ते. आमचे जीब पळया जिबेक आड ना. मागीर वाय यू एट सॉल्ट बिफोर रायस. शीता आदी मीठ कित्याक खाल्लें. कित्याक तेश उलयलो तूं सांग. उलोवपाक एकदम सोंपें रिजल्ट घेतलो तेन्ना कोडा बाबा तो रिजल्ट कितलो. मागीर पयलींच तूं तशें कित्याक उलयलो तर. पर्रीकार फुड्यान आसलो म्हणून बेश्टे व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां केली कितें रे.
जुवारी क्रॅक हाय म्हणटा मरे तूं आनी तेको रिपोर्ट 3 म्हयने जाले तेशे दवरलाय कित कोत्ताय रे चर्चिल बॉब मारपा सोंपें. बॉब मारल्या शिवाय कितू काम जात रे चर्चिल तूं पासून कितो सांगतलो जाल्यार बॉब मारची पडटा मरे तूं खबर आहा तुमकां खबर आहा चर्चिल आले मारपा म्हणटा हिस्ट्री जाणा तुमी हिस्ट्री केन्ना जाणा चर्चिलाची. आं तूं तारोटी न्ही पयली तुवेंनूच अशें खूब फावटी सांगलां आमकां जागोरान बी आनी खुबशे हेका तूं तें तुजी हिस्ट्री बी तुवें सांगल्या पयलीं आमकां आनी हिस्ट्री कितें करता रे सीएम मरे तूं फ्युचराचो सीएम बाबा म्हणजे फुडें पळोवंक जाय तुवें हिस्ट्री सोड फुडें पळय आतां. फर्स्ट चीफ सीएम पण म्हणटा गोंयांत भाऊसाहेब बांदोडकर हिंदू फर्स्ट कॅथलीक चीफ मिनिस्टर म्हणटा चर्चिल आले मा पयलोच पावटी आमदार जावन चीफ मिनिस्टर मरे पयले पावटी एमएलए जाला आनी चीफ मिनिस्टर गेला कोणाक हिस्ट्री आहा काय हिंदी आहा म्हणटा हिस्ट्री. चर्चिल तूं सीएम जा तूं सीएम जाता तूं चर्चिल तूं सीएम म्हणजे चर्चिल फुडें चर्चिल तूं सीएम तूं जातलो फुडें तूं सीएम. जर तरी म्हाका मुखेलमंत्री जावपा जाय आय गॉट कॅपेसिटी आय गोइंग टू बी पण म्हाका फोर्स करून म्हाका मुखेलमंत्री नाका. आतां आमी आनी कितें उलोवं ते हेजेर. Just imagine. हे चार्जिल बेश्टोच रे ताका सीएम बी कांय जावपा नाका बेश्टो तो. हे पळय मरे तो आजून आपली खंयची तरी हिस्ट्री नॅशनल जॉग्राफीक चॅनल बी सांगीत आसा पयलींचे आनी आपल्याक फोर्सान सुद्दां सीएम केल्यार नाका म्हणटा तो. सो सोड ताकाच सीएम जावपाचें ना जाल्यार आमी आनी कितें हांव मातशें हातभर लायता आसलो पण इफ ही डजंट वॉन्ट टू बिकम. Just imagine. हे आमी हांगा बेट्टे त्रास काडटा ताका सीएम जावपाचें ना जाल्यार आमी कितें करूं. जाम जालो जीव सारको चर्चिला कडेन उलोवप म्हणजे आनी भुकशी लागली मातशी भूक लागल्या. हे वयने खावपाक कितें आसा गे भूक लागली मागे एंकरींग करून करून खावपाक कितें आसा गे. वॉटरमेलन तवसळी आसा एंड वरायटी ऑफ चीज केक्स आसा पायनॅपल बासुंदी आनी डिफरंट टायप्स ऑफ केक्स आनी बाकीचे खूब वेगळी अनयुज्युअल इनोवेटीव डेजर्ट्स आसा. डेजर्ट आसा म्हणटा डेजर्ट रेंव खावपाची तर गे वयने आं डेजर्ट म्हणजे कितें जेतूत गोड उडयता तोंडान ते रे. आवय आमकां कितें खबर चीज केक्स आनी पॅन केक्स आमी जेतकच सगळे गोड म्हणजे आमी लास्ट मॅरी बिस्कीट बी खाता मरे आनी नाल्यार शेव तरी तोंडान उडयता जेतकच वयने मागीर येता गे खावपाक डेजर्ट. घेवया एक ब्रेक हांगा ब्रेक घेता गे वयने आमी ब्रेक घेवया हांव तो पर्यंत डेजर्ट्स खावन येता डेजर्ट्स. Just imagine.